कीर्तन 91 साम 91 देव राखणदार. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर्व पदवेदाराचे सावळेंत वस्ती करता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोठें. तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो शिकाऱ्याच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो. आपल्या पाखांनी तो तुका धामतलो, ताच्या पाखाट्या पोंदा तुका आसरो मेळटलो. डाल आनी कवच ताचें विश्वासीपण. रातच्या आकांतांची, दिसा वेळार उपतल्या बानाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना. काळोखान भोंवतले मारीचे पिडेक, दोनपारचे नास करतल्या खरगाक तूं भियोंचो नाय. तुजे कुशीक 1000 जन मरून पडटीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000, तरी तुजे चरशीं कसलेंच वायट पावचें ना. खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नसट्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हूण देखतलोय. कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो. परमोन्नत देवाक तुवें तुजें कोठें करून घेतलाय. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबासरशीं पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. शिवाचेर आनी सोरपाचेर तूं चलतलोय. तरूण शिवाक आनी नागाक मस्तितलोय. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसां. ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. लांब आवक दिवन ताका दादोशी करता. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करता.